नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया भरलेल्या मिरसांगाची भजी। भरलेल्या मिरसांगाची भजी करपाक ह्यो आमी मिरसांगो घेतल्या। भरलेल्यो मिरसांगो करपाक ह्यो असल्यो मिरसांगो घेवपाक जाय। ह्यो मिरसांगो कमी तिखट आसता। मिरसांग आमकां अशी मदल्यान कापून घेवपाक जाय। हातूंतले बियो काढून घेवपाक जाय। अशे बियो सगळ्यो काढून घेवपाक जाय। मिरसांगांनी भरपाचो मसालो करून घेवया। हे अर्दो कप बेसन घेतला, 2 चमचे तेल घालून बरें भाजून घेतला। अशे बरें भाजून घेवपाक जाय। हांवें 1 चमचो वोंवो भाजून घेतला। वोंवो असो चुरून घालपाक जाय। चिमूटभर हिंग घालता। 1.5 चमचो घालता कोथमिरेचो पिठो। अर्दो चमचो घालता जिऱ्याची पावडर। पाव चमचो घालता चाट मसाला। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्दो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। अर्दी वाटी बारीक कापून घेतलेली ओली कोथमीर घालता। चवी पुरते मीठ घालूया। अर्ध्या लिंबाचो रस घालता। मिक्स करून घेऊया। 2 चमचे उदक घालता। उदक खूप घालपाक जायना, हे आमकां सुकेशें कालून घेवपाक जाय। हे पळयात, स्टफिंग आमचें अशें जावपाक जाय। भज्यांक आमी पीठ कालून घेवया। हे हांवें 1 कप बेसन घेतला। तातूंत घालुया चवी पुरते मीठ। चिमूटभर हळदीची पावडर घालता। पाव चमचो सोडा घालता। मिक्स करून घेऊया। हातून थोडे थोडे उदक घालून दाट अशें कालून घेऊया। पीठ दाटशें कालोवपाक जाय आनी तातूंतले गुळे सगळे मोडून घेवपाक जाय। हो मसालो आमी मिरसांगांनी भरून घेऊया। असो मसालो मिरसांगांनी भरून घेवपाक जाय। मिरसांगो हांवें अश्यो भरून घेतल्यो। कायलीन तेल घालून तेल हांवें गॅसार तापत दवरला। तेल पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम मिडियम करून तातूंत आमी भजी घालून घेवया। भजी अशी आमकां पिठान बुडोवन घेवपाक जाय। भजी परतून घेवया। भजी अशी सगळ्या वटल्यान बरी भाजून घेवपाक जाय, तळून घेवपाक जाय। भजी आतां हांव काढून घेता। बरी रुचीक भरलेल्या मिरसांगाची भजी तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।